welcome to Fashionista. I'm sure you must be wondering what's happening here. Don't worry, Fashionista is the same with the 3 segments. Only thing, we have come out to Dargin in Sangye to find out and hunt for new fashion in Goa. Well, there is a group here who has a different style of dressing, eating. They do not go to the gym, but yet they are very healthy. We'll go and find out their mantra of their lifestyle. So now let's go and meet Shotu Velip and see her dressing styles and new lifestyle whatsoever it is. She is Shotu Velip and we'll call her Bo. Now we are here in Dargin, Sangye and we are at Shotu's place. And you must be wondering what is she wearing. Now this costume is called as Dately. We'll ask Bo how it is. Bo, तुम्ही आता ही डेटली नेसल्यानी ती केन्नापासून नेसता तुम्ही? तुम्ही लहानपणापासून अशीच नेसता? आणि नेसोन कितें कास्तीक पडटा ही? आमी आंकवार आसतना बेश्टी नेसवाची. आतां जबर पळोवपाक मेळना असले साडी. ना. कोण नेसता दिसता? ना ना आतां फक्त हे पालो घालून असो लोक हे नेसता साडी नेसता बरी बरी उंची उंची. आमगे तशी ना आमगे अशें आमी नेसताली लग्न केल्यार. तुमची भुरगीं बा कोण अशी नेसता? ना. की तुमीच नेसता? हांवच नेसता. कित्याक नेसता आमकां सोड म्हणटा. म्हाज्यान टायम तें हें करूं. तुम्ही हे घालपाक आतां तुमकां संवय जाल्या? संवय जाला. दुसरी साडी नेसूंक जायना? ती बरी दिसता. साडी नेसता हांव तशी खूब टायम वयता. आनी नेसता नेसता सामको घाम रोवता सामको वच करून कपकट पडटा. रावपाक पडटा हें ना साडीन पडना अशें जाता. ना नेसोन कांय न्हू हें. हय. आमकां तूं दाखयशी कशी नेसता ती? हय. आजकाल अशी साडी कोण नेसना? नेसना म्हणल्यार लग्न जाता लोकां फॅशन दुसरी जाता आतां लोक नेवो नेवो जाला बरो बरे कपडे. चुडीदार घातले सुळसुळीत सामके भोंवली म्हणजे तांकां बरें दिसता. हें जायना न्हू. हेजेर हें जाता हें पळय अशें जाता. हें काम बा करूंक सोंपें हेजेर? हय. त्रास बा पडना हे असली साडी न्हेसून? ना. आमकां त्या चुडीदार साडयो न्हेसोन म्हाका कांय ना. ओके. ना आनी उरना म्हाजे कडेन शेणटा कडेन. असो हो पालो न्हू हो घालून तो असो घातला तो शेणटा. आमची संवय ना आनी सामकें उदकें 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 दिसता. आतां हें न्हेसून तो घट्ट उरता न्हू. असो हो पालो असो हाडून हांगा पयलो म्हणटकीर हें सामकें पॅक उरता. आनी ही साडी न्हेसून गरमी अशी बा कांय जायना? ना ना ना. ह्यो अशें न्हू त्यो कॉटनाच्यो. कॉटनच्यो. आनी ह्यो साडयो तुमकां खंयच्यो मेळटा?
आता आम्ही बाजाराच्यो बाजारात मेवता हय सांगोड्या सगोड्या बाजारात हय. ओके सांगोड्या मेळटा खंय मेळटा अजून पासून येता येऊ नो सांग्या पसून मेळटा बट कोण अशी लोक साडी नेसना बट त्यो अजून मार्केटान येतात हय ह्यो साडी आतां घेवपाक गेल्यार खूब म्हारग ह्यो कितले सुमार 200 400 500 म्हण पडटा एक भुरगीं घेता जाल्यार 1000 पडटा हय हय आता तुमची हे असता जात्रा असता काय चतुर्थी असता बट तेन्ना तू असलीच साडी हाडटा तशेंच न्हेसता हय मातशी बेश्टी न्हेसोंक जायना म्हाजे ओके. कडेन म्हाका लाज दिसता हां पयलीं वारीक आसतना न्हेसोंक जायते तेंपाची फॅशन ही न्हू हय सो तुम्ही आधी सगळे लोक असेच नेसताले हय असताले हय आता जो पण नेसना आता सगळ्यांनी चेंज आनी केला पुणी पळय हाले न्हू तशीच न्हेसत आतां लोक हे सुदारल्या पावडर मारता पयलीं आमी पावडर बी कांय नासलो केंस मातशे सोगलेले हे गेले शेंडो घालून शेण घातलो गेली अशें धरून ओडलो भोंवपाक आतां अशी लायता पयलीं अशी वळी हां हय आणि कितें फुलां बी कांय मावना खूब मारी खूब हांगच्यान साडयेर मॅचिंग जाता तसलीच फुलां मावतली ना 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 कसली कसलीय मावतली कसली आणि आता तुम्ही देवळान बी वता जाल्यार बसून अशीच साडी न्हेसून वता हय खंयी वता म्हागे सोडना हें तुमचे भशेन आनी आसा बायल्यो ज्यो ही फॅशन आतां कंगऱ्या एक आहा Well, now let's take a very short break. Stay tuned to Fashionista. भो आमकां तुम्ही सांगा तुम्ही पयलीं कसलें काम करताली आनी नाचून करताली खुंटाली सोकावल्यान तशें करून नाचून पेरी रोट घाली तशें करून नड दिसभर राव अशी म्हूण सामकी अशी केदो पावस पडून हीच साडी न्हेसून अशीच हय आनी तुका कांय त्रास पडना जाले ना 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 ते पयशे न्हेसून हे लांब आतां दिसता म्हणून मागीर अशी पळोवन घेयली अशी करून हां ओके सामकें तुमकां जाय ते भशेन हय आमकां जाय ते भशेन पळोवन घेवपाचें This Detli sari is very versatile. It is good for fashion also. Whilst working also, it is very nice. As she explained us that whilst working, if the sari is little long, you can adjust it on your waistline. So Surat, तुम्ही सांगा नी Detli किती Detli साडी पद्धती पयलींची ओके पयली न्हेसताली आतां लोक न्हेसना तशें तुम्ही किती नेसना ती आमी न्हेसना आमकां जमना न्हू न्हेसपाकूय जमना तें आमकां हय आनी तें मातशें व्हडलें कापड णववारी आनी आमगे सवारी न्हू साडी म्हळ्यार ही मातशी त्रास पडटा तें मातशें त्रास आमकां त्रास बरी दिसता न्ही बरें दिसता हय आतां जो कोण नेसपाक लोक आतां आमकां म्हणून देवा कामां बीन आमकां न्हेसपाक पडटा अशी पुजा जाली आमगे गणपती बीन चवथी बीन तशी न्हेसपाक पडटा कशी न्हेसोवंक पडटा तुम्ही आतां चवथीच्या टायमार असली न्हेसता दाट मारना पालो घालता हां म्हळ्यार कास मारून न्हेसता ओके सो ही 9 मिटरांची आणि तुमची 6 मिटरांची साडी म्हळ्यार ती व्हडली आसता हां, न्हू ओके. ती जमना आमकां सदां न्हेसपाक ती संवय जाली न्हू ओके आणि तुम्ही आता असे मेकअप बी काय करना लायक आता दुसरे लोक आहात ते म्हणजे असे सिटीनी बी लोक असतात ते खूप लिपस्टिक आयलायनर मेकअप आणि कितें लायता तुम्ही तसले कितें करता ना आमकां कांय जायना. फकत एक बिंदी लायता आणि पावडर आणि कितें आनी कांय ना बँगल म्हणजे असे कांकणां बी तुम्ही साडीचेर मॅचिंग आसता तसले घालता मॅचिंग केन्ना घातल्या खंय गेल्या लग्नाक खंय गेले जाल्यार घालता नाजाल्यार ना रागले न्हू अशें कितें फकत गोल्ड घालता भांगराचीच घालता भांगराचे टोपी सदां खंय गेले जाल्यार भांगराची घालता रागले आणि फुलां बी मावता की तुमच्या आधी हांवें पळयलेली जायते लोक फुलां मावताले सांबाळो घाली आनी फुलां घालताले तशें कितें पयलीं जाणटेपणा व्हडली फाटी घालून मेळटा ते रोजां बी जावन आतां ते लोक वापरना जड लागता आतां फुलां जोड लागता म्हाका आतां पयलीं आमाड कोण घालता पयलीं इतलें लांबेची हें घाली पळय केंस धरून बांदून हां गंगावळ म्हणून कितें घालतालीं हां आतां घालना आतां कोण घालना आतां कितें करता आतां बेश्टी क्लिप घातलें गेलें आणि तुम्ही अशे केंस सोडना बी म्हणजे आतां तूं सपोज तो बाजाराक गेलो म्हणटा सोडून वयता पळय पयलीं लोक आमाड घालून वचता ओके सारको हां फुलां माळ तेंका जायींच आसलीं खंय गेलें म्हणटकीर फुलां जायींच आसलीं आतां कोण माळीं करना न्हू तुम्ही मावता एक काडून मेळटा एकच लायता आमी खंय वयतना आतां सद्या चालना न्हू आनी पयलीं भरपूर मेळटाली म्हणल्यार आमाड आमगे घट घाली आठ दीस असो सुटना म्हाजो ओके आतां ती नीट ते म्हाज्यान जायना कसो दाखयता तुका
आम्ही केस वयर हे कोण हे येतात ते मागीर काडटा आमी बेस बस शिवली आता हे तुवें पोस्टा वयले हाडूं ना 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 हे तुमच्या केसांचे दरी करूंक जाय मागीर कांबळीची कांबळी न्हू ती केसां ह्यो ह्यो केसांच्यो हे तुजेच केस आता म्हाजेच केस आणि हे कितें करता तूं दोरी 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 कित्याक जाय ती ती घट उडोवंक केस कोटुरो हा हे केस तू गोट बांदता फाटल्यान आणि मागीर कितें आंबाडो कोत्तली बो तुम्ही आता आंबाडो घाल्लो की आता तुमकां फुलां बी आदी तुम्ही मावताली आसतली आता तू मावना आमी माळना आमी खूब माळी हांव चांगी एक माळी हेची वयल्यान अशी माळी भरपूर जाय आसली म्हाका फुलां हिंगाय मावताली तोकलेर हय माती शन्ना हाली आमगे घट्ट उडोवन न्हू केस तुमकां क्लिप्स बा नाका हाली आसतली तेन्ना फकत फुलांचेरूच शो फुलांचे हय फूल नासतना आमकां जायत ना आनी इरोद बी फूल दाखय न्हू ती हें फोडना आसता तशें तेची गुतोन सामकी येदमट हें करून म्हाज्या दोरी रोजांच मावताली काय गुलाब बी नासले सगळें आणि शिवती बी ती माला करून आमी करी रोई हय आमी फुल रोई